Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, you will learn useful Konkani sentences for everyday conversation at the bank. These practical phrases will help you communicate with confidence during your bank visits. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Now let's get started. Hello, how are you? नमस्कार, कसे आसात तुम्ही? नमस्कार, कशी आसात तुम्ही? Hello, I am fine. नमस्कार, हांव बरो आसा. If you are a male, you must say हांव बरो आसा. And if you are a female, you must say हांव बरी आसा वा हांव बरें आसा. What is your name? तुमचें नांव कितें? तुमचें नांव कितें? My name is Meena. म्हजें नांव मीना. म्हजें नांव मीना. What would you like to do? तुमकां कितें करपाक जाय आशिल्लें? तुमकां कितें करपाक जाय आशिल्लें? I want to open a new account. म्हाका एक नवें खातें उगडपाक जाय. म्हाका एक नवें खातें उगडपाक जाय. What type of account? Savings or current? कसलो खातें उगडपाक आसा? सेविंग काय करंट? कसलो खातें उगडपाचो आसा? सेविंग काय करंट? आय वॉन्ट टू ओपन अ सेविंग अकाउंट. सेविंग्स खातें उगडपाक जाय. सेविंग्स खातें उगडपाक जाय. टेक दिस फॉर्म अँड फिल इट. हो फॉर्म घेयात आनी भरात. हो फॉर्म घेयात आनी भरात. विच डॉक्युमेंट्स विल आय नीड? म्हाका खंयची कागदपत्रां जाय जातली? म्हाका खंयची कागदपत्रां जाय जातली? यू नीड 3 डॉक्युमेंट्स. पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड. 3 डॉक्युमेंट जाय. पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड. 3 डॉक्युमेंट्स जाय. पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड. आय वॉन्टेड टू डिपॉझिट मनी. म्हाका पयशे डिपॉझिट करपाक जाय आशिल्ले. म्हाका पयशे डिपॉझिट करपाक जाय आशिल्ले. हाऊ मच मनी डू यू वॉन्ट टू डिपॉझिट? कितले पयशे भरपाक जाय? कितले पयशे भरपाक जाय? आय वॉन्ट टू डिपॉझिट 5,000 रुपीज. 5,000 रुपया भरपाक जाय. 5,000 रुपया भरपाक जाय. प्लीज गिव युअर पासबुक. तुमचो पासबुक दियात. तुमचो पासबुक दियात. येस, हियर टेक द पासबुक. हय, हो घेयात पासबुक. हय, हो घेयात पासबुक. इज इट अ चॅक डिपॉझिट ऑर कॅश? कॅश, चॅक वा कॅश? चॅक वा कॅश? नो, आय वॉन्ट टू डिपॉझिट कॅश. ना, म्हाका कॅश भरपाक जाय. ना, म्हाका कॅश भरपाक जाय. हियर इज युअर रिसिप्ट. ही घेयात तुमची रिसिप्ट. ही घेयात तुमची रिसिप्ट. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. Wait. This is not the end of the video. Still more sentences are there. I want to withdraw money. म्हाका पयशे काडपाक जाय. म्हाका पयशे काडपाक जाय. How much money do you want to withdraw? कितले पयशे काडपाक जाय? कितले पयशे काडपाक जाय? I want to withdraw 2,000 rupees. 2,000 रुपया काडपाक जाय. 2,000 रुपया काडपाक जाय. Do you have a checkbook or an ATM? चॅकबूक आसा काय ATM कार्ड आसा? चॅकबूक आसा काय ATM कार्ड आसा? I have an ATM card with me. म्हजे लागीं ATM कार्ड आसा. म्हजे लागीं ATM कार्ड आसा. Insert the card in the machine and enter the pin. मशिनान कार्ड घालात आनी पिन घालात. मशिनान कार्ड घालात आनी पिन घालात. Take your money and the receipt. ही घेयात तुमचे पयशे आनी रिसिप्ट. हे घेयात तुमचे पयशे आनी रिसिप्ट. How much balance is left in my account? म्हज्या अकाउंटांत बॅलन्स कितलो आसा?
म्हज्या अकाउंटांत बॅलन्स कितलो आसा. लेट्स प्रिंट द पासबुक इन द मशीन अँड चॅक. पासबुक मशिनांत प्रिंट करून पळोवया. पासबुक मशिनांत प्रिंट करून पळोवया. आय वॉन्ट टू चेंज माय फोन नंबर. म्हाका म्हजो फोन नंबर बदलपाक जाय. म्हाका म्हजो फोन नंबर बदलपाक जाय. फिल दीस फॉर्म अँड रायट द न्यू नंबर ऑन इट. हो फॉर्म भरात आनी नवो नंबर हाचेर बरयात. हो फॉर्म भरात आनी नवो नंबर हाचेर बरयात. आय वॉन्ट टू क्लोज माय अकाउंट. म्हाका म्हजें अकाउंट बंद करपाक जाय. म्हाका म्हजें अकाउंट बंद करपाक जाय. वाय डू यू वॉन्ट टू क्लोज द अकाउंट. अकाउंट कित्याक बंद करपाक जाय. अकाउंट कित्याक बंद करपाक जाय. आय एम मुवींग टू अनदर प्लेस सो आय कांट कीप दीस अकाउंट. हांव दुसऱ्या गांवांत वता देखून म्हाका हो खातें दवरपाक मेळना. हांव दुसऱ्या गांवांत वता देखून म्हाका हो खातें दवरपाक मेळना. फिल दीस अकाउंट क्लोजर फॉर्म. यू वील गेट द रिमेनींग मनी. हो खातें बंद करपाचो अर्ज भरात. उरिल्ले पयशे तुमकां मेळटले. हो खातें बंद करपाचो अर्ज भरात. उरिल्ले पयशे तुमकां मेळटले. So this is all for today. Thank you guys. If you like this video, please hit the like button and don't forget to hype my videos and do share it with your friends and family. Thank you and keep following.